If I am not mistaken, financial limit is 5 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs financial limit आहा, ज्याच्या अंडर जर तूं पेरंटाचें उत्पन्न आसत जाल्यार खंयच्याय भुरग्याक कॉलेजीची फी मागपाक थंय वचूं येता आनी इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन. ही डजंट हॅव टू रिटर्न इट बॅक. इट इज नॉट लोन, इट इज टोटली फ्रीशीप. तातूंत भितर जे पळय फीचे पयशे येतले ते हळूहळू एक्युमुलेट करतले आमी आनी खंयच्याच भुरग्याक पयशा खातीर शिक्षण उरलें हें क्लॉज आसचें ना. त्यामुळे कोणाक ग्रांट दिता कोणाक दिना इट बिकम्स एन सेकंडरी इश्यू. वेन आय एम सेईंग दॅट एनीवन हू इज एलिजिबल ना 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 ग्रांट दिवचो. कोणाचे बापाचें उत्पन्न 50 लाख आसा ताका भरसरी मेळची ना. स्पीकर सर, ईबीसी हांगा प्रिफरन्स दिवचो माझे म्हणणें आसा. ईबीसी खातीर स्पीकर सर प्रिफरन्स दिवचो कारण बरेचशे भुरगे ईबीसी जे आसा 3 लाखा सकयल आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड कितें हाडटा तूं. हांव 3 लाखा सकयल प्रत्येक भुरग्याक दिता म्हणून सांगलें. इफ रिक्वायर्ड आय वील इन्क्रीज द क्वांटम ऑफ अमाउंट. त्यामुळे ग्रांट दिता पळय ताचो तुमकां एक लक्षात येना डिसएडवांटेज. आय वील एक्सप्लेन इट ड्युरींग हें. एकदां ग्रांट दिले की ना तो टीचर परमनंट जाता आनी तो शिकयना सारकें. इन्स्टेड ऑफ दॅट आय वील प्रिफर टू गिव टू द स्टुडंट फूल मनी. ग्रांटी रेट त्या कॉलेजीक सुद्दां येयल्या ते 2 वर्सां खातीर दिल्या आनी तांच्यांनी ते 2 वर्सां भितर सिस्टीम हाडची म्हणून दिल्ली आसा. ओन्ली बिकॉज इट इज बॅकवर्ड तालुका. It is taluka where there is no educational college level facilities of government of Goa, and it is going to be less costlier, much less costlier for government. Mr. Speaker, sir, just now the Chief Minister said that Dharbadura taluka has no college. Sattari taluka also has no college. But we don't mind. Sankli College is there, which is a good college. Expansion is going on. Will the Chief Minister consider giving BBA course to this college because people are going from Sankli to Mapsa to study? Will the government consider this request? Speaker sir, थंयच्या जर तूं हेडमिस्टरान ताजे संदर्भान डिपार्टमेंटाक बरयलें जाल्यार आमी डेफिनेटली कन्सिडर करता. आमी कन्सिडर करना म्हणून सांगून ना. कितले पोटेन्शियल आसतले हे सगळें घालचें. 70 तालुका बॅकवर्ड जरी आसलो तरी सांखळी 70क एकदम लागीं आसा आनी ऑनरेबल ओपोजिशन लिडर थंय 17, 18, 19 वर्सां कितें चीफ मिनिस्टर आशिल्ले. त्यामुळे तांणी हांव चुकीचें म्हणना जजमेंट घेतलां आसतलें की सांखळी इज एडेक्वेट फॉर देम म्हणून. मागीर म्हाका दिसता थंय आनी काडलें तें वीक जाता स्ट्रक्चरली मागीर कमी स्टुडंट उरता. त्यामुळे सांखळी इज एडेक्वेट फॉर स्टुडंट्स. इफ रिक्वायर्ड वील कन्सिडर. Yes, we do require at Sakri so that children not only from फुडल्या वर्सा एनालिसिस करूया. स्पीकर सर ही विश्लेषण फुडल्या वर्सा करीत जाल्यार एक मिनिट हे विश्लेषण फुडल्या वर्सा करीत धर तूं जाल्यार सारक्या भुरग्यांच्या स्ट्रेंथीचेर करपाक येतलें आमकां. अंदूच्या वर्सा तें करप हें चुकीचें आहा कारण भुरग्याची स्ट्रेंथ डिप्लिटेड आसा बिकॉज ऑफ दीस रिजन वीच आय एक्सप्लेन. प्रश्न श्री विष्णू वाघ. चर्चा झाली. Mode, would like to ask question 3A. 3A. Speaker sir. Answer as per circular task. सभापती महोदय, गोंयान ऐतिहासिक महत्वाची स्थळां कितलीं किंवा प्रॉमिनंट टुरिस्ट विजीट करतात ती स्थळां कितलीं आनी ताचे खातीर पर्यटन खात्यान कितें केलां हो म्हजो प्रश्न आसलो. माननीय मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर हें ताका दिल्लें आसा. पण उत्तरा वयल्यान नदर भोंवतकच एक कळटा की पर्यटन खात्यान जें चडशें काम केलां ह्या स्थळांचेर तें चडशें काम देवळां आनी चर्चींनी इल्युमिनेशन आनी लायट फसाड घालपाचें काम केल्लें आसा. हेज्या भायर पर्यटन खात्यान कितें केलां किंवा कसल्यो सुविधा पुरयल्यात हेजेर हेजो कांय उल्लेख ना. लायट्स घालप हें बरें, बिल्डिंग्स किंवा चर्चीस इल्युमिनेट करप देर इज नथींग बॅड इन इट. पण आमी लक्षांत दवरपाक की ट्युरिस्ट जेन्ना वयता तेन्ना खंयच्याय जाग्यार ट्युरिस्ट थंयच्या नंतर वयता कित्याक लायटी पेट्टा ह्यो सदां 6, 6:30 नंतर पेट्टा. त्यो आमी खंय जर घालतले जाल्यार मागीर थंय कितले ट्युरिस्ट वयतात ते कितले विजीट करता आनी थंय बाकीच्यो फेसिलिटी ड्युरींग डे टायम कितें प्रोवायड करपाक जाय हेजो कितें अभ्यास हो खात्यान केल्लो आसा. म्हणजे समजा पर्यटकां थंय गेले जाल्यार थंय पर्यटक सुविधा जाय. आज मेन म्हत्वाचें तांकां कित्याक खूब कडेन ट्युरिस्ट वता थंय तांकां बाथरूम्स, टॉयलेट्स वा बाकीचें कितें
अशो फॅसिलिटीज जाय पडटा. ह्यो फॅसिलिटी डेव्हलप करपाच्या दृश्टीन डिपार्टमेंटान कितें पावलां घेतल्या काय? स्पीकर सर, माननीय आमदारान म्हाका दिसता हो उत्तर दिला पळय तें वाचलां आसतलें, तेजे वरसून तांकां सगळी आयडिया कळ्ळ्या. पूण तेज्या पलीकडे म्हाका ह्या हावजाक अशें सांगचें दिसता की तुमचो प्रश्न डी, हेका तुमी जे प्रश्न मांडला आनी ताका उत्तर जें दिलां, जाका आमी म्हटलां की for the proposed tourism master plan will be addressed. Master plan आमी करता म्हणटा. So master plan करपा खातीर KPMG इंडिया and TNL स्पेन हेज्या दोनांयच्या सहकार्यान फुडल्या एका 25 वर्सां खातीर गोंयचे टुरिजम खात्यांत कितें सुदारणा जावची हेज्या खातीर ताका 38 वीक आमी दिल्ले आसा. ह्या 38 विकान जे आमी एक 8 एम्पॅनल एजन्सी केल्ल्यो आसा PMC, प्रत्येक तालुका वायज म्हणजे एक 2-4 तालुकाक मेळून 2-3 तालुका मेळून एक आमचे PMC प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट जो आहा वो दिल्लो आहा. आनी ऑलरेडी म्हाका दिसता काणाकोणा, केपें, सांगे, धारबांदोडा, बिचोले, पेरणे, सत्तरी ह्या तालुके जे आसा ह्या तालुक्यान ही PMC एजन्सी आसा पळय ही काम करता आनी ती काम करता आनी आमकां थोडीशी माहिती दिता. आनी ही आमची मास्टर प्लॅन करपी जे एजन्सी आसा आनी PMC आसा हे दोगूय मेळून हे एक मास्टर प्लॅन जो आमकां कमीत कमी फुडल्या 25 वर्सांक बरो लागू जातलो आनी टुरिजम डेस्टिनेशन बरें जातलें ह्या खातीर काम करता. तें काम करतना स्पीकर सर म्हाका इतकें सांगपाचें आसा ह्या हावजाक की ह्या हावजाचे जितके मेंबर 40 मेंबर आहा 40 मेंबरांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेज्या बरोबर एखादे समज आमचे की ZP मेंबर आहा, पंचायतींनी थोडे आमचे रेजुलेशनां घेवन आपले प्रस्ताव मांडलेले आहा. हे सगळे प्रस्ताव घेवन तेजेर फायनल आमचे एक तोडगो हें करून आमचो एक लिस्टिंग करून हें जे मास्टर प्लॅन आसा त्या मास्टर प्लॅनान घातले वयतले आनी तेज्या प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन जातलें. एखादे तुमचे नजरेक एखादो जर एक धार्मीक स्थळ किंवा एखादें पर्यटन स्थळ आसा आनी तुमकां जर तें दिवपाचें आहा यू आर मोस्ट वेलकम. माननीय मंत्री महोदयांनी सदांच आमकां मास्टर प्लॅना बद्दल सांगत असतात, पण मास्टर प्लॅनचें काम सुरू जालें ऑलरेडी. 1 म्हयनो जालो. तुमी तुमचे निर्देश कितें आहा तांकां? तुमी सांगलां तांकां वचून मेळात, कोणाक मेळा म्हणून सांगलां काय लोकांनी स्वताहून तांकां कॉन्टेक्ट करपाचें काय ते लोकांक करतले जावं पंचायतीक करतले जावं आमदाराक करतले? आमचे कडेन जितकी जी प्रपोजलां थोडे पंचायतीची येयल्या, थोडे आमदारांची येयल्या, ही सगळी आमी ताका ऑलरेडी दिल्या, तेंचे कडेन फीडबॅक दिला तांकां. तेज्या भायर ते आतां 1 म्हयने तांकां 38 वीक आमी दिल्या काम करपा खातीर आनी 38 वीक जाल्या नंतर तो आमकां मास्टर प्लॅन दितलो. पूण तेज्या पयलीं जे सगळे आमचे आमदार आसा ह्या हावजान हे सगळ्या आमदारांक थोडे कोण आमचे सरपंचांनी दिला तांकां सरपंचांक किंवा ZP हांकां सगळ्यांक तो तेंचे कितें आसा पळय तें कन्सिडर करतलो. तेणी अहवाल दिलो म्हणजे मागीर सभागृहा मुखार दवरतले तुमी ओपन करतले? सभागृहात दवरपाचो प्रश्न येता हे म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना, पूण तो सगळ्या कडेन कन्सल्टेशन करून आमचे सगळे जे आमदार आसा हेच्या प्रत्येक जाणा कडेन कन्सल्टेशन करून मागीरच तो फायनल जातलो. अहवाल सभागृहात दवरपाची गरज ना, इम्प्लिमेंटेशना खातीर. म्हाका इतलें म्हणपाचें आसा की खुबशे जागे अशे आसात की जे जागे हांगा इन्क्लुडेड ना. म्हणजे आता ते इंडिपेंडंटली काम करतले काय सगळ्यांक कन्सल्ट करून करतले हे तुमी स्पश्ट सांगले की तांकां तुमी निर्देश दिल्या की सगळ्या कडेन वचून हें करात म्हणून. आतां अशे कांय मॉन्युमेंट्स आसात जे हांवें पयलीं दाखोवन दिल्या पयलींच्या काळांतलीं आहा जी सामकी दुर्लक्षीत आसात. जे आमचे किल्ले आसात हे दुर्लक्षीत अवस्थेत आसात. सो एकंदर हेजे जर करतले जाल्यार मागीर सगळ्या खात्यांच्या कॉर्डिनेशनान हें सगळें करचें पडटलें. समजा आतां कांय किल्ले आहा, काब द रामची अवस्था बरी ना ती थंय वचून पळयत जाल्यार. आमचो हळण टळणचो किल्लो आसा ताजी अवस्था कितें खुबशी बरी ना. अशे खुबशे किल्ले. कोलवाळे जी संभाजी महाराजाच्या वेळावयली किल्ल्याची भिंत आसली ती ढासत नाच जायत चल्ल्या. गोवापुरी म्हणजे गोवा वेल्ला जी पयलींची कदंबकालीन सामुद्री भिंत आशिल्ली ती भिंत आतां नाच जायत चल्ल्या. हे सगळ्याच्या रिस्टोरेशनाचें सुद्दां तांकां हें सांगलां काय ना? स्पीकर सर, हांव तेच सांगपाचो प्रयत्न करता की हे जी आमची एजन्सी आसा मास्टर प्लॅन तयार करपाची
ते सगळ्या MLAंक जेन्ना कन्सल्ट करतले तुमच्या भागाक किंवा तुमी एका तुमच्या भागाच्या भायर एखादी तुमकां जाणात तुमी त्या क्षेत्रांतले मनीस तुमकां खबर आसा जर तुमी तें हाडून दिलें किंवा डिपार्टमेंटाच्या हेका हाडून लक्षांत हाडून दिलें जाल्यार तें भितर इन्क्लूड जातलें हें डेफिनेट. फॉर आतां एग्जाम्पल हांव तुमकां एक प्रश्न आतां समजा आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती भाऊसाहेबांची समाधी मिरामार आसा वेदर इट हॅज बीन इन्क्लुडेड इन द टुरिस्टीक स्पॉट्स. ऑलरेडी कशें आसा की मिरामार तेंची समाधी आसा हे व्हडलो वास्तू आसा ती जर हेज्या वक्तार घालपाच्या वक्तार समज आतां तुमी हाडलें निदर्शनाक हाडलें तें जर घालपाक जाय न्ही जाल्यार अजून आमी जस्ट स्टार्टेड न्ही एक हे आमचे 38 वीक आसा तेका 4च वीक जाता थंयसर आसा तेंच्यांनी काम करपाक जस्ट स्टार्ट केलां. ज्यो म्हायती आसा ऑलरेडी म्हायती दिल्ली आसा ती गोळा करून ते आपलो प्लॅन तयार करता आनी म्हणजे कालांतरान जितकी म्हायती येतली किंवा हे आमचे प्रपोजल येतले ते सगळे भितर इन्क्लूड केले. म्हजी एक विनंती आहा तुमकां की प्रत्येक पंचायत प्रत्येक ZP मेंबर हांकां आनी आमदाराक खबर जा पूण हांकां पर्यटन खात्या कडच्यान एक पत्र वचून की अशें आमी अपॉयंट केल्लें आसा तुमचे सजेशन्स तुमी तांकां दिवचे एक टायम फ्रेम तांकां दिया खंय खंय कशें पर्यटनाच्या नदरेन विकास करूं येता हें दिवचें अशें एक तुमचे कडल्यान तांकां वचून. स्पीकर सर हो आमचो सल्लो दिल्लो बरो आसा. हांव डिपार्टमेंटा कडल्यान ते प्रत्येक ZP किंवा पंचायती आसा ताका पत्र धाडून तेंचे कितें जर प्रपोजल आसा जाल्यार तेंच्यांनी दिवचे अशें म्हणून टायम फ्रेम तिकलो. मिनिस्टर that एक बरी गजाल आसा आमचे नाव 10 forts and mentioned केलेले आसा and Korzhnia fort is already mentioned there. I want to ask the honorable minister, can I come to Matin Gatale for restoration being an heritage? Because to attract tourism in the hinterland चड गरज आसा कित्याक नोट खूब पयली मूव केल्लो केन्ना आमी हातीन घेतले हाव फास्ट among the 10 कितले बेगीन in this 2.5 in this term or फुडें. स्पीकर सर ऑनरेबल MLA आसा हो तेंच्या मनान जितके बेगीन फास्ट करपाचें हें आसा आपले कितें तें इच्छा आसा तितके बेगीन फास्ट करपाचो हांव प्रयत्न करतां. ओन्ली थिंग इज दॅट आमचे कडेन PMC म्हणजे कन्सल्टंट एजन्सी जी आसा हे कन्सल्टिंग एजन्सीक मास्टर प्लॅनाचेर घालून घेता. तेज्या पयलीं समज जर ते करपाक जाय तुमी तितकोच म्हाका मातसो हें दियात आमचो कोण मातशें दखल दियात. हांव डेफिनेटली तें बेगीच्या बेगी जाता इतको प्रयत्न करतां. मागणी आसा की ह्या फावटी जावपाक जाय इन दीस डेफिनेटली PMC एजन्सी आसा पळय एक तुज्या हेज्या मतदारसंघा खातीर पळय हांवें नांवां घेतलीं 8 जे मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघांनी ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आसा. तुज्या हितून एक PMC घेवया आनी स्टार्ट करया मरे. Speaker sir, I want to ask Honorable Minister that he has given a list of forts, mosques, churches, then temples, old monuments. In the list of forts, he has given 10 forts. Are these 10 forts maintained or any work is being done by the tourism department? Does it come under jurisdiction of the tourism department, or whether the tourism department will do any work in this, whether they are allowed to do, whether they have conservation value, whether all those, I just want to ask Honorable Minister. स्पीकर सर हे जे फोर्टाच्या बाबतीत विचारलां फोर्ट जे येता हे आर्किओलॉजीन येता. सो आतां कशें आसा की त्या खात्याचे मंत्री दुसरे आसा आतां त्या खात्या कडेन त्या मंत्र्या कडेन सहभाग तेंचो हितून सामको इम्पॉर्टंट आसा. सो तेंचे कडल्यान NOC तेंचे कडल्यान आमचे नो ऑब्जेक्शन मेळ्ळ्या नंतर आमच्या तिकलो बाब तुमकांय सांगता की त्या खात्या म्हणजे डिपार्टमेंट दुसरे येयल्या कारणान आमचे कडेन ज्युरिडिक्शन नासता. आमकां जेन्ना एखाद्या देवळाची NOC एखाद्या जागेची NOC एखाद्या बिचा वयली सायडीक जागो आसा त्या खातीर जर आमकां लागता आनी जर एखादो कोण तरी NOC दिवंक शकता आमी थंय काम करता. त्या खातीर आमी आमच्या निलेश बाबान जो प्रश्न विचारला हो फोर्ट जी आसा ह्या फोर्टाचे आर्किओलॉजीक लागता तेंच्यांनी आमकां सहभाग तेंच्यांनी NOC दिल्या नंतर ते जातले. लोक मामलेदार. स्पीकर सर